केल्ल्या देवाक आमी असिया देवान संसाराचो मोग केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मोरये कुशी संपोने जालो पापा कांसान सडवोंडार जालो देखून मोरये संगी आमी सरमिळ्या देवा करता बलिदान भेटोव्या संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या बेस्ता दिसा पापा भूताक पवित्रत्याक भक्तीन वंदिया सडवोंडेच्या इतिहासान चरणदासीच्या जिवनात विचित्रत्या केल्ल्या देवाक आमी असिया विचित्रत्या केल्ल्या देवाक आमी असिया ही मिसेचें बलिदान फिरगस कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर भेटोवचें जावन आसा सर फिरगस कुटुंबाच्या इराद्यां खातीर विशेश करून मागता आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजां खातीर सुरेस्परा लागीं मागुया सुरेस्पर आमकां हर एकल्यांक बरे मेळ्याच्या मजतीन आशिर्वाद दिवन दी म्हूण मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू एक कुटुंब जावन हे अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आज पवित्र सभा मोरये कुडी आत्म्या समेत सरकार उबारून वेल्ले फेस्त आचरण करता सांगातास आज आमी आमच्या देशाक परक्यातावन सुडका मेळिल्ल्या गणिताचो उगडास करता आयची देवस्तुती मोरये परी देवाक संपूर्ण रितीन विधेय जावची जिणी जियोंक उलो दिता मोरी संवसारी जिवितान देवाक संपूर्ण कल्तिमान घालून जियेली तिच्या कल्तिमानाक नितळ आनी कथावीण जिविताक देवान तिका कुडी येत्म्या समेत सरगार उबारून वेली मोरये परी देवाक मनमोवची जिणये साल आमकांय फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया मुगल भाव भयणीनो मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गी उबारून वेली हें फेस्त भावार्थाचें सताचें फेस्त जावन आमी आचरण करता तशेंच भारताक स्वतंत्र लाभलो दीस आमी आचरण करतना दोनी सुडकेचीं फेस्तां आज आमी संभ्रमतना ती खरी सुडका एक सर्गींच्या राजाची तशेंच आमच्या स्वतंत्राची खरी सुडकेचो अनुभव करूंक सुमी आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक घडी बोरदोळे दांबया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया आमी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो न्ही योग्य न्ही तरी देवान आमकां सुबाम देण्यानी आशिर्वादांनी भरलां तर सुमयाची कृपा आनी काकूळट आमी मागया मोगडा जिसू तुजें उतर आमकां सर्गींच्या जिविताची वाट दाखयता हे उतराचो तिरस्कार केल्ले खातीर पश्चात्तापोवन भोगसण्या मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय तुझ्या माये मरयेन तुजी खुशी पाडली सर्गीची नाम तिका फावो जालें संवसारी जिवितांत आमी आमची खुशी मात पाडल्या तुजी खुशी पळोवंक चलवल्या हांव सोम्या पश्चात्तापोवन भोगसण्या मोगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय करी सोडवण करी सुडका तुजे तोंड लाभता तूं बरवसो तूं जिवीत पूण ह्या बरवश्याचेर हे जिविताचेर पातयेनी बवर्त दवर सुकोन पडल्यार सोम्या ह्या मुखांतर आमी अंतकारांत सांपडल्या बंद पासां वळख जाल्या
पश्चातापवता सम्य बक्षणे मगन म्हणता दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकुळत दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्त्रोता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्या बसला आमची मागणी मानून घे इत्या पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एक रिपोर्ट दंपे आमचे संगती ते संगतीत मागे सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा निष्कळंक अंकार मरयेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सई सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारनवेली आनी हे परी आख्खे पवित्र सभे सोबर वसो तिचे सभेंत तुवें संपूर्ण वैक फावयलोय आमचे काळीज आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून कलतक्यान आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकी आमच्या मायेच्या वैभवान तो जोडोवंक आमकां भोव कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेदवां सर्गीं देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांदूळ दिश्टीक आसतली दिश्टीक पडली तेदवां अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टीक पडली एक स्त्री सूर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट तेदवां अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली एक महासरप उज्याबरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रस्तूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये उजेर तो उबो रावलो तिचें भुरगें भुंयक पडिल्लें क्षणच ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो होच तो लोंकडाचे बेतकाटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवटके चलोवंक नेमलेलो
पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना उजेर तक्षण उखलून व्हेलो. त्रिस्री अरण्याक पळून धांवली. तेदवां सरकार एक व्हड ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्यान बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्यान बसून आसा राणी. तुझ्या स्त्री परिवारात राजकुमारनी आसा. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीच पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता ती चिंतून पळय. तुजो काशालो आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरबायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगारांनी डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतलो म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदांव थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सगळ्यांची जमिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्ल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवां सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळां घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळां घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. मुर्यक सर्गी उकल वेल्या देवदूतांचें कोर संतोषानी उल्हास पावता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भगवा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सौम्या.
त्यावेळी देवदूतान मरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधमी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन उडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या समयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें भाग कैंतोन म्हाका फोव जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणात कडीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमारलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारवकतें संतोशान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तो संततावन संतत पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपोट चिंतल्या गरव्यांक ताणें दसपटायल्यात. पदवेदारांक ऊंस आसताना ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंस भरल्यात. बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवर दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी सडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमकां 2 संभ्रम. पयलें बवर्ताचो संभ्रम. बवर्ताच्या संभ्रमांत आमी आचरण करचें. हें फेस्त मरयेच्या सर्गा वर्णाचें फेस्त. पापा पियूस 12व्यान 150 नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर दिल्ल्या दस्तावेजांत हें बवर्ताचें सत आटापून आसा. मरयेक कुडयात्म्या समेत सर्गी वेल्लें हें फेस्त आमी आचरण करता. मरयेची उरलीं 2 बवर्ताचे सताची फेस्तां आसात. एक मरयेचो निश्कळंक गर्भसंभव आनी एक मरयेचें पापा कथाबीण जिवीत. मरी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलेल्या प्रमाणे जेजू उपरांत दुसरो स्थान घेता. कित्याक देवाची आवय जावचें भाग तिका फावो जालें. ते खंयच्याच मनशाक फावो जावंक ना. देवाची आवय जावचें. आपल्या रसनाराची आपल्या देवाची आवय जावचें भाग ह्या एका स्त्रियेक नजरेताच्या जोकीम आनी अन्ना ह्या जोड्याच्या लग्न जिवितांत जल्मल्ल्या धाकटुल्या एक दुबळ्या एक साद्या एक खऱ्या नितळ काळजाच्या चलयेक फावो जालें. देखून एलिझाबेथीन तिका नमान केलो. स्त्रियां पैकी कोणें नमान केल्लो? एलिझाबेथीन गे बडव्यान देवदूतान गब्रियल दूतान म्हणलें, स्त्रियां पैकी तूं सदैव. स्त्रियां पैकी तूं सदैव. आनी एलिझाबेथीन म्हणलें, म्हज्या मातेन म्हज्या सर्वेस्पराच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचे भाग खंय तावन म्हाका फोव जालें. पळया वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार मरी पाप करत नासतना पळया जेल देखून मरी 2 काळजां पवित्र सभेंत आसात. एक जेजूचें
भोव पवित्र काळीज आनी एक मुरयेचें कथावीन काळीज. कथावीन म्हळ्यार पाप कत नातलेलें काळीज. कथावीन काळीज. 2 काळजां. पाप नातलेलो मनीस आसा जाल्यार संवसारांत कोण तो? जेजू मात्र. देखून सांत पावलो पिलिपेकारां बरोबर म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समाजपणाक लबदोन रावूंक ना. गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. आमच्या गतीन तो जियलो पातक मात्र सांडून. पळय पातक. जेजून पातक करूंक ना. जेजून पातक करूं ना देखून ताची कूड ती मातये सारें जायना. ती वैभवीत जाता. पाप कत आसलेल्या मनशाची कूड मात्र ती मातये सारें जाता. पण पाप नातलेली ती कूड ती वैभवी रितीन ती आत्म्या सवय परत एकवटता. आनी देखून जेजू जिवंत उठलो न्ही गे. खंयच्याय मरणान खंयच्याय संवसाराच्या त्या कुसाड्यान जेजूची कूड हाती धरूंक शकले की ना. तिसऱ्या दिसा कुडी आत्म्या समेत तो जिवंत जालो. पळया. आनी एक पाप नातलेली एक मात स्त्री ह्या संवसारांत देवदूतान सांगलेलें पळय, स्त्रियां पैकी तूं सदैव. आनी ती सदैव स्त्री तिची कुडी आत्म्या समेत सर्गी देवान घेतली. आनी हे सत भावार्थाचें पापा पियूस 12वान परगट केल्लें तें आमी मानून घेता. आनी आयच्या दिसा तिच्या मानाक ही परब आमी आचरण करता. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, ह्या परबेचो उद्देश कितें? हे परबेचो उद्देश इतलोच, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाची खुशी करून जियेसय. देवाची खुशी करून जियेल्ल्यांत आमी पापा विनय जाता. पापा विनय म्हळ्यार पातकाच्या खतांतावन मेकळे जाता. मुरयेन कोणाची खुशी पाडली? देवाची खुशी. आपले सोम्याची चरणदासी तुझ्या शब्दा प्रमाणे जावं. त्या दिसा तावन तिणें आपणाक देवाक समर्पण दिलें. तिची सबाय, तिची प्राय, तिची सगळी कूड, तिचो आत्मा, तिचो जीव सगळें तिणें देवाक समर्पण दिलें. आनी त्याच्या कुशींत, तिच्या कुशव्यांत, तिच्या गर्भांत देवाच्या पुताक जल्म हाडच्याक ती कबूल जाली. आनी अशें पळया, ती कबूल जाली मात्र न्ही, सगळे तिचे जिवितांत मेळ्ळेले कश्ट सगळे तिणें सोंसणिकायेन सोंसले, धैर्यान सोंसले. देखून सिमियान केल्ली ती प्रोफेसी म्हणटा आमी, प्रवाद. एक तलवार तुजें काळीज पापसतली. 2 तरेची तलवार. एक तलवार तुजें काळीज पापसतली. पळया तितली दूख. कित्याक म्हळ्यार आपलो पूत आपणा हुजीर कश्टन वळवळोन हाक बोब्बान कुर्सार मरतना पळोवची ती दुर्गत खंयच्याय स्त्रियेक ती मेळोंक ना. तिका मेळ्ळी. आपलो निर्जीव पूत 30 आनी 3 वर्सांचो निर्जीव कूड तिच्या उस्क्यार दवरतना तिने बोगलेले आटा विटे. पळया एक दारीची तलवार तुजें काळीज पापसतली. आनी हे सगळें तिणें सोंसलें. तिची खुशी करच्याक न्ही, कोणाची? देवाची खुशी करच्याक. देखून देवान तिका बेश्टें सोडूंक ना. कुर्सार उमकळोन आसतना जेजून म्हळें, कितें म्हळें? स्त्रिये वो तुजो पूत म्हणून जोनाक दाखोवन म्हळें, जुवांक दाखोवन म्हळें. आनी जुवांक म्हळें, ही तुजी आवय. पूण हांगासर सर्गी सोडून गेल्या उपरांत सोम्यान जुवांची आवय मात्र न्ही, आमा हर एकल्याची आवय करून घेतली. आनी सर्गार तिका तसलो स्थान मान दिलो. देखून आज आमी म्हणा ओफीरच्या बंगारान न्हेसोवन तिका उबारून व्हेली आनी देवाच्या त्या सिंहासनाच्या उजव्या बसयली आनी तिका सर्गींची राणी म्हणून आमी मान करता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरयेन हो मुकुट जोडला जाल्यार बेश्टें सुजोडूं ना. तिच्या पवित्रपणाच्या त्या जिवितांत तिणें जोडला. मरी मेल्यागी ना सवाल. मरी मेल्यागी मरोंक ना.
मेल्या की बरोबर ना सीधा सरकार उबारून तुवेलें जेरुसलेमा गेल्यार मोरयेचो फोंड आसा मोरयेचो फोंड आसा थोड्यांनी विचारलें फोंड मोरये मरूंक ना जाल्यार कुडयेंत मे सर्गी व्हरून गेला जाल्यार तो फोंड कित्याक आसा हांवें विचारलें जेरुसलेमा गेल्यार जेजूचो फोंडी आसा जेजूचो फोंडी आसा जेजू मरूं न्हय हां जेजू मेलो मनीस जावन जल्मलो हर एकलो ह्या संवसारांत मरता जेजू मेलो पूण त्या मरणांत तो रावलो ना तो जिवंत जालो मरी मेली पूण त्या मरणांत तिका रावूंक सोडलें ना तिका जिवंत उठयली देवान आपूण व्हेली पळया 1950 इसवे पर्यंत हें फेस्त आचरण करताले ऑगस्टाच्या 15 तारखेर मुरयेचें न्हिदोंगेचें फेस्त म्हूण कितें मुरयेचें मुरयेचें न्हिदोंगेचें फेस्त म्हूण आचरण करताले पयलें मुरयेचें न्हिदोंगेचें फेस्त म्हळ्यार जावंक पुरो मुरयेचें मरणाचें फेस्त जावंक पुरो मुरयेच्या न्हिदोंगेचें फेस्त पूण जेन्ना मोरयेक कुडयेंतम्या समेत सर्गीन घेतलेलें बाबार्थाचें सत परगटलें बापा पियूस बाराव्यान हें सगळें मानून घेतलें पवित्र सभेंत आनी ह्या सता प्रमाणें आज मोरयेक सर्गी कुडयेंतम्या समेत व्हेल्लें फेस्त दबाजीक रितीन आमी आचरण करता कित्याक म्हळ्यार पाप करनासलेल्या एका 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 स्त्रियेचें एका पाप करनासलेल्या एका जिविताचें जिवीत तें बेश्टेंच नाश जावन वचना संवसारांत पाप करनासलेली 2 काळजां हांवें देवळ म्हणलीं ती मात्र सर्गी उबारून गेल्यांत आनी सर्गीच्या राजांत आसात आज आमी सर्गीच्या राजांत उठोवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता जो कोण पळय देवाची कुशी करची येता तो ससनाक बाळटलो देखून हांगासर मोरयेच्या स्तुती गायनांत पळया कितें आसा हांगासर आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटयल्यात पदवेदारांक ऊंच ताणें सकल्या घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यात बुकेल्ल्यांक बऱ्यो वस्तूंनी भरल्यांत ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धरल्यांत पळया देखून जेजू म्हणा कोण पयलो जावंक अशें येता तो निमाणो जावं दी कोण पळय निमाणो जाता तो पयलो जातलो कोण निकालतो जाता तो वर्तो जातलो सर्गीच्या राजांत कोण पळय देवाची खुशी करता तो स्नान जुवावच्या की वर्तो जालो मनीस हांव जल्मल्या पैकी स्नानीक जुवां परस वर्तो दुसरो ना म्हणलें जेजून पूण सर्गीच्या राजांत जर तर तूं देवाची खुशी करची येताय तूं स्नानीक जुवां परस वर्तो जातलो तसलें बाग मोरयेक फावो जालें आनी म्हाका आनी तुका खंडीत फावो जाता पूण तसलें निश्कळंक जिवीत आमी जिवंक जाय निश्कळंक निश्कळंक म्हळ्यार पापा रहीत पापा विणे देखून आयचें दुसरें वचपी बोवा पुरबायन सान पावलो कोरिंतकारां बरो म्हणटा पळया मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण जेजू जामिनी जाला कित्याक मनशा वरवीं एका मनशा वरवीं मरण आयलें कोणा वरवीं आदाम वरवीं मरण आयलें पूण पळया त्याच मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपणी येता कोणा वरवीं जेजू वरवीं आनी तें जेजून दाखोवन दिलें मोरयेक आपणाच्या जाग्यार व्हरून तें दाखोवन दिलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी म्हाका आनी तुका तें भाग आसा आनी त्या प्रमाणे मोरयेन कशें देवाची खुशी पाळ्ळी आनी आपलें जिवीत आपलें सैम पवित्र निश्कळंक सांबाळ्ळें त्याच मापान आमी निश्कळंक पवित्र उरल्या तर आमी सर्गीच्या रासा उबार वेताले हांव असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्यानुसार या सगळीं सांगता म्हणया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गाने पृथ्वीमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां सल्लो करू दे तो देवातां जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम बासो ताचे वरवीं वस्तू केल्या
आम्हा मनशा पासून आनी आमचे सोडोणे पासून सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव करमायेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी खेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीव दाळतो बापानी पुता तामीप सला बापानी पुता बराबर तगय समासारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कथोलिक आनी धर्मता वरवीं सगळे सभेक सत मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासो रावता आमेन. येस बाबार्थान आनी भातयेन आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. बापा आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या सडवणेच्या मिसावान मोरये परी वावर करूंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. स्वातंत्र्य दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सर्व नागरिकांनी शांती समाधानान माया मोगान जियोवन सता नितीचें राज स्थापीत करूंक जाय आसली कृपा लाभय. आमच्या राष्ट्राचें संरक्षण करच्या सोमेस्त सोजेरांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांनी प्रायवंत भावा भयणींक बरी भलायकी दी तांचो भवास चडय अशें बरवशान आनी समाधानान जियोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी आपणाची जबाबदारी बऱ्या रितीन चलोवन व्हरून शिकप आनी फुडार सारके रितीन रुपीत करूंक बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सामाजीक आर्थीक आनी इतर शोशणाक वळख जाल्ल्या पासत आनी जैलांत आसलेल्या निरपराध्यांचे सुटके पासत वावुरच्या सर्वांक तुजी गटाय आनी बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी न्याय नितीची समाज बांदून हाडूंक आनी अशें तुज्या सर्वसंवाच्या कामान सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जाय असली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बरदोळे दांपी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया हे कोणान मागतान बसयला सुडास करून तांचे बसोत मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तूं स्विकार कर. संवसारी जिवितांत बापा विणे जियेंकू प्रयत्न केल्ल्यांक सर्गींच्या राजाचें जिवीत तुवें बसयलाय. हांव कर्मयेक उबार व्हरून तो स्थान तुवें दिलाय. आम्हा हर एकल्यांकी तसो स्थान तूं बसयताय. असले अपुट्ट पवित्र निश्कळंक जिवीत जिवंक आनी सर्गींच्या रसाचे दायजे जावंक आमकां तुजो आदार करपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. वायन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी मरता. उंडो आनी वायन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरां आयकून कुर्बेस्त आमकां कर तुजी खुशी पाळूंक कुर्बेन आमकां भर. वेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन उयरान आमकां भर. उंडो आनी
आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. ओटो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखान तशी दुखान तुजे पातयेता. मोरी पोरी क्रिस्तांव प्रकाशीत करता, सर्गीचे रास बांदूंक आमी वावुरता. उंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. सर्वेस्परा सचिरस्तर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणा दिला तो तुका सवायन आमी तुका भेटयता. देव कालन दिला मनशाच्या वावरान केला तू आमकां आत्मी पिवान जातलो. सर्वेस्परा देवा आमी बदकाचे दुखदा आमी तुका बलिदान भेटयता. ते तुका म्हणटा तसलें सांग, म्हज्या कोट्यापणांत म्हाका धून काड. सर्वेस्परा म्हजे पातकांत म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवापाक म्हणटा तसलें जावण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें बगेवून तो अहंकार मोरयेक सर्गाक उबारून वेले देखून सगळे रस्ते बराबर वो वाक्कणेसू यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकां बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुना जिवंतपणाच्या महिमेक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबेन आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो व्हडदिसो संतोसासो ताच्या मायेच्या स्वर्गावरणासो. तो देव सैमान एकलोच पुतो तुजो, तुज्या संगातार असणार सर्व जिवासो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या जपान मनशा सैमान पूज जावन आयलो. बगेवंत अहंकार मोरयेसो. देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय पडन. बगरायच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारन तुवें व्हेली. महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली. ते तुज्या पवित्र सभेसो तिका केली आरंभ आनी परमरोपकार. तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका थीर बरवसो. केली बुजवणे सोथारो. देखून वर्णून जाल्ल्या आनंदान मोरयेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सर्व दुंता भक्तां सांगाती आपले सगळे रसना बराबर तुझ्या मोगाचे आनी पदवेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका सर्गे तुका सर्वेस्पराचे नामे येता सर्गे तुका सर्गे तुका पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें येजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी ही घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया बापा कुरुसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कश्ट मरण सुसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून समेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta gut pergatuya Sumya Jesu Tujhe maran Ami samaramta Tujhe punarjivan par Ami sargarta Sumya Jesu बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत समुंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मकार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुडुंदराची आचना मतीन दवरना मोरी देवाची माता ती निष्कळंक तिका आयच्या दिसा सगळींच्या रासा उबारन वेल्या ही बावर्ताची सतां नियाळणो संभ्रम चलयतना मोरयेची बरी आमी देवाची खुशी करन आमी निष्कळंक जावंक आनी सगळीं सोम्या सवें उबारून उरूंक जाय अशी कृपे दिनी मागून सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र सांग तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमचेता तशें आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या भव्य सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने पोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग असं करतो जाऊन एकामेकाक शांती दिवी देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इसवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस हे संवसारी आयिल्ली हे समेचेची उणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर चेंबाक म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवित सांबाळूंक आमेन प्रार्थुया महिमेवंतो देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा हांव कारमऱ्याच्या कुसव्यांची ओन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या महिमेक पुर्ती केली तसो जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानता जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुनर्जिवंतपणाचे बी आनी कात्री हे देणे आमकां भोव कर तुवें सर्गार उबान व्हेल्ले आमचे मायेचे विनवणेन तुज्या पुता जेजूचे नांवीं एक घडी बरोबरशा की संतोष बरीत दोड्या फेस्ताचे संभ्रम पटयता एक मोरयेच्या स्वर्गी वर्णाची दबाजी परब आमी आचरण करता 3 परब मोरयेच्या दबाजीक एक मोरयेच्या स्वर्गी वर्णाचे तशेंच मोरयेचे निष्कळंक गर्भे समोवचे तशेंच मोरयेचे देव मातेची परब आमी आचरण करची पवर्ताची सतांची परब ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय पटयतना भारताक स्वतंत्र लाभलेले फेस्ती आमी आचरण करता ह्या फेस्ताचो संभ्रम तुमकां आमी मागता भारत देशाचे नागरीक आमी भारत देशा खातीर बरेपणा खातीर आमी जिवंक जाय तुमचे जिवीत ह्या देशांत सुखाचे संतोषाचे समृद्धेचे जावं दी म्हूण म्हजें मागणें माध्यमा मुखांतरी हांगासर एमिसाचें बलिदान भेटयता समेस्तांक अभिनंदन आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमकां हें बरें फेस्त दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बगावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमच्या मोतीन स्वानी काळजां सोदून जेजू क्रिस्त तुमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळूं तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकां मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी यत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार पुण्या संगे करया नामन माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची. केले वते भाग मोरयेचे प्रसूत आमचे आपल्या आवयतरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या अग्नीक जावन सोंपच्या. पडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची. मोगाळ पुता सोवे सगळी आंकार मोरे आशीर्वाद देवा. रोजारी साहिबीने सगळी सांगता बघेन कुर्सचे कृपेन युवराम आमचे देवा आमच्या स्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.